मोगाशन मलगड्यांचो दीस आमच्या कुटुंबांत मलगड्यांचो पात्र आमच्या कुटुंबांत मलगड्यांचें महत्व ह्या विशीं उलयल्लें मुस्तुणें पूण आमच्या पापसेबान बाबा फ्रांसिसान आपल्या विश्वा परिपत्रांत जावन दी आपल्या विविंगड उलोवपांत जावन दी कुटुंबाचे विशयी कुटुंबा समजले विशयी मलगड्यां समजले विशयी हाचे विशयांत मस्त संगती उलयल्ल्यो आसात आनी ह्या वर्सा प्रत्येक जावन आपसेबान आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मलगड्यांचो आमच्या कुटुंबांनी आसच्या आबा आनी व्हडली मांयचो उगडास काडून तांचे गतीर एक विशेष दीस आचरण करचे म्हणून मेळिल्लें आसा ते जुलयाच्या 4थ्या हप्त्यांत पयले बटी म्हणले बरी मलगड्यांचो दीस आनी मलगड्यांचें महत्व कलदसो एक विशय पापा फ्रांसिसान हातीन घेतला हो एक ऑर्थोडॉक्सो विशय ह्या वक्ता मंगू देश जिंत सवार कार्यक्रमां येदोळस मानून हाडल्यात हाचे विशीं बॅनरां येदोळस आमकां मेळोवन आसात आनी आज प्रत्येक रितीन मलगड्यांचो दीस आचरण करच्या संदर्भी आमच्या मलगड्यांची बोगणां कितेली कसली आमच्या मलगड्यांची बोगणां कसली आमच्या मलगड्यां संगे कसो आमी संपर्क दवरिचो आनी एक कुटुंबांत प्रायस्त जावन मलगडो जावन आमचे दीस कुटुंबांनी कशें सारिजय ह्या विशीं थोडो संवाद थोडो नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा ह्या विशेष कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत ह्या संवादांत भाग घेवचे खातीर आमचे सांगाता सेरे आसात तांचो परिचय करून हांव आशा पयले सुवातेर आमचे सांगाता हांगासर आसा डॉक्टर एडवर्ड नजरेत मनीस एडवर्ड नजरेताची वळख सबार हांगा आसा वृत्तेन तो एक धाकटेर तितलेंच मात्र एक बरोवपी एक लेखक बरोवपी कोंकणी मोगी आनी कोंकणी भाशेक सबार ताणें आपले बरोवपी दिल्यात सबार बरयलां ताणें तितलेंच मात्र कुटुंबायिता केंद्रांत फाटल्या सबार वर्सांत एक मलगडो संपन्नमूल व्यक्ती जावन तो वावर करन आसा मनीस डॉक्टर एडवर्ड नजरे तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत देव बरें करूं तशेंच आमचे सांगत आसात आमचो मलगडो व्यक्ती म्हण येत मनीस आल्बन रॉड्रिगस ताका आमी मोगान आल्बन मेस्त्री म्हणचें वृत्तीन तो शिक्षक सबार वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत ताणें वावर दिला आनी आतां प्रस्तुत तो दंडतीर्थ म्हणल्यार त्या कॉलेजींत सेवा दिवन जाल्या उपरांत आडळतेदार जावन तो आपलो वावर दिवन आसा ते एक उलोवपी बरोवपी कुटुंबायिता केंद्राचे एक मलगडो संपन्नमूल व्यक्ती तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत देव बरें करूं थँक्यू आनी आमचे सांगता आसा मानेस्तीन स्टेल्ला रॉड्रिगस फेर्मुदेतावन हांवें तिचे लागीं परिचय विसरले वेळार तितलें सांगलें एक सादी व्यक्ती एक क्रिस्तेचेर आपलें सगळें जिवन बांदून हाडून कुटुंबाक बरें करून वागोवन एक कुटुंबाचो अणभव तिका आसा आनी कुटुंबांत एक वडील जावन कशें जिवचें म्हणलें सबार संगती तिका कळीत आसात म्हणलें म्हाका स्वस्थ तिका पळयतना उलयतना बगता मनीस स्टेल्ला रॉड्रिगस तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत मोगाशनो सबार पटी आमी चिंचे आसा आनी आमी सबार पटी चिंचे आसा एक प्रायेक पावतना एक बातारो जाली या माथारी जाली म्हणटाना मलगडी जाली म्हणटाना कुटुंबांत तितके आमचे लागीं संबंद वचची रीत मस्त बदलोवन हेंचें आमकां पळोवंक मेळटा ह्या दृश्टीन पळयतना भोवशा आमी भावार्थाच्या दृश्टीन आमी पळयलें जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी मलगड्यांचो पात्र म्हणजे भावार्थ वागोवच्यात मलगड्यांचो पात्र कसलो आनी कसो आसा आनी आतां कसो आसा पयलीं कसो आसलो म्हणले विशयी एक आमी नियाळतना मनीस डॉक्टर एडवर्ड नजरे तुमकां कितें बगता पयलीं आमच्या कुटुंबांत भावार्थ वागोवच्या कामांत मलगड्यांचो पात्र आनी आतां भावार्थ वागोवच्या मलगड्यांचो पात्र कांय तफावत आसा गी कांय बदलावण आसा गी कसली बदलावण आसा बदलावण आसा जाल्यार कित्याक ती बदलावण आसा म्हाका बघता संपर्क माध्यमाच्या विशेष उपेगान आमच्या कुटुंबांत एकामेका उलोवचें एकामेका संपर्क दवरचें मस्त उणें जाला तुमी आतां खंयच्याय घरा गेल्यार सगळ्यां मोबायल काडून घेवन आपआपल्या इतल्या आसतात शिवाय एकामेका संपर्क मस्त उणो जाला पयलें तशें नासलें पयलें घरा मलगड्यांचे आब आनी व्हडली मांयचो तांकां विशेष मान आसलो आनी प्रत्येक जावन म्हाका उडास आसा आमी घरा मागणें करन मागणें जाल्ल्या सुरवेर पयलें वचोन आब आनी व्हडली मांय लागीं बेसांव काणी घेवचें आसलें घरा कोणी आयलीं जाल्यार पयलें वचोन आब आनी व्हडली मांय लागीं बेसांव काणी घेवचें आसलें ती एक रीत आसली म्हळ्यार ती घरा तांकां आमी तसलो मान दिवचो आसलो आमच्या कार्यक्रमांत जाल्यार
घरांनी रोज जाऊन दी काजर जाऊन दी आबाक आनी व्हडली मायक मलगड्यांक एक पयलें स्थान आसलें. आतां बदलले आमचे रिती बदलल्यात आनी रिती रिवाजींनी तांकां तितलो व्हडलो मान दिना आमी. आतां काजारां सांबाळांनी हॉलान जाल्यार तितलो व्हडलो मान दिना आनी घरान जाल्यार मस्त घरांनी मागण्यांच करिनात. हांवें मस्त कडेन पळयलां भुरग्यांनी आतां घरा कोणी आयल्या तक्षण भुरग्यांनी वचून तांकां मेळच्या बदलाक भुरगीं मोबायल काडून सिधा भितर वेतात. आजकाल आमी अशें जालां की आमी एकामेकाचो संपर्क आमी भायल्यान संपर्क सडला पूण आमचे मदें संपर्क उणो जाला आनी आज मस्त कडेन मलगड्यांक कुटुंबांत सकड सर न्ही थोडे कडेन मलगड्यांक तांकां जाय जे आसलो तसलो मान दिवच्यात आमी खंय गेल्ले फाटीं पडत आसा हांव म्हणल्यार बरें भोगता. आमकां म्हळ्यार मलगड्यांचो अनुभव मात्र न्ही पूण ती एक कुटुंबांत तांकां एक दिल्लो स्थान दिल्लें जाल्यार कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक बरें तशें म्हाका भोगता. म्हाका दिसता आमची कुटुंबां आतां एक हॉटेल कशीं जावंक पावल्यांत ही म्हूण म्हाका भोगता. पयलें सांगाता बसून जेवचें आसलें आनी जेवतना एकामेकाक उलोवचें आसलें तें सकड आज खंय आसा. मेजार दवरतात तांच्या टायमार येतात जेवतात खातात वेतात. अशें जावंक पावल्या आतांची परिस्थिती. पयलें मेजां नासलीं रांदच्या कुडांत जेवचें आसलें. बापूय थंय बसतलो माय भुरगीं सांगाता बसून ती जेवची सोबाय आतां ती खंय मेळटा. हाका कारण डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे हे मोबायलच. आतांची परिस्थिती तशी रावल्या. मनीस तुम्ही कितें म्हणटात तुमच्या कुटुंबा जिवितांचो एक अणभव करून येता आसतना आज आमच्या मलगड्यांची परिस्थिती कुटुंबांत खंय पावल्या म्हणून कितें बघतात. आमकां पयलें आमी भितर रान्नीर रांदताल्या आनी सगळ्यांक बशी दवरून वाडताल्या. सकड भुरगीं तांची बशी कण घेवन वचून जेवतालीं. आनीक एक माया मोगूस आनी सकड आसलो आनीक आमी सकाळीं जें पंथ्याची मागणी मागीर ताच्या उपरांत दिसाक आमकां मागणी म्हणूंक टायम नासलो. मागीर रातीक आमी सगळ्यांक सांगाता मेळून आमोरी तेर्स हे सगळे म्हणून बेसांव मागून ताच्या मागीर सगळ्यांनी आमी वाडन आवय ह्या घरान कोण वडील आसा तांणी वाडचें आसलें आनी सकड भुरग्यांनी जेवचें आसलें. पूण आतां जाय तितली सवलताय आसा देखून सगळ्यांक सांगता बसून जेवंकय टायम ना. एक कामार आसतात तशें मागीर तांच्या टायमा प्रमाणे जेवतात. घरा आसली मनशांय वट्टूक जेवतात. तशें आतांची परिस्थिती म्हणून म्हाका भोगता. म्हळ्यार तो मान पयलें आसलो आतां भशेन तुमी ना म्हणून सांगचें. पयलो बरो मान आसलो आतां तो ना म्हणून तो म्हणून दिनात मान व्यक्त करची तसले रीत गेल्या. आतां बशा भावार्थ विशयन येता आसतना बशा म्हाका उडास आसा म्हाका आबान आनी व्हडली मायन पयलें संत वर्साचें करून काडून शिकयल्लें मागणें शिकयल्लें. आतां आमच्या परिस्थिती कशी आसा कोण मागणें शिकयता कुटुंबांत कोण मुखेलपण घेता कुटुंबांत मागण्या विशयन येताना भावार्था विशयन येताना आमी काल्यां सामाल आसल्यार वचून आबा व्हडली मायन विचारचे भावार्था विशयन. आतांची परिस्थिती कशी आसा म्हणून आल्बम विशयन तुमकां कितें भोगता. पयलें फादर कितें सकड आमच्या भावार्थाचे विशय आशिल्ले ते आमकां आब आनी व्हडली मायतावन मेळटले. ते एक कंतार कितें तें सांग म्हाका कितें अपुरबाय आशिल्ली ती. पूण आज तें खंय आयकूंक मेळटा. हें पुरा आमी मालगड्यान जावन शिकयल्ल्या. कोंत कण घेवन 5 कण सूर करचे खंय जावन सूर करचे घे म्हणून कोंत व्हरून हांवें व्हडले मायला घेवचें आसलें हांगा जावन पुता म्हणटलें. म्हाका आनीक उडास आसा म्हळ्यार मागणें रजार सकड आमी आमच्या मालगड्यान जावन शिकयल्ल्या. बाब परगांवांत आसतले तातले मनीस परगांवांत आसचे देखून तांच्या कडेन आमकां चड संपर्क नासतलो. माय कुसदांत रांदून आसतली अशें म्हणटा आसतना आमकां मेळचें आसलें आब आनी व्हडली माय मात्र सुलभेर देखून तांच्या कडेन आमी चड सळावळीन आसल्या. पूण आतां हें खंय मेळटा पळोवंक. व्हडली माय आसा एका कोनशा बसून आसा सैरी आयलीं व्हडली माय लागीं आतां पयलें मागीर हांवें पळयना कडेक खरेक जातेच कशी आसा व्हडली माय म्हणून पयसतावून दिसताची. तिच्या लागीं वचून ती कशी आसा त्या विशयान हें आतां पळोवंकूच मेळना फार गेला. बशें तुमी सांगले आनी मस्त अर्थ आसा. चल तुमकां कितें भोगता गे सांगूंक आसा की ह्या विशयान म्हळ्यार पयलीं आमच्या कुटुंबांनी मागणें शिकोवन जें आसलें मुखेलपण घेवचें मलगड्यांनी आतां तें दिसून येना. आतां थोडे पडेन आपल्या घरा दाराचे मागणें शिकोवंक एक पडेन उडास करचें पडटा म्हणून आतां मलगडें मागणें शिकोवंक पयलें गेल्यार मात मागणें म्हणटात म्हणलें आसा कशें म्हणटात तुमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत परिस्थितींत कुटुंबांत मात्र न्ही अशें बैलान तुमी पळयले प्रमाणे
आमच्या कुटुंबांत हांवें म्हज्या भुरग्यांक आळेन वाट्टना दोतोन शिकयल्ली. ओहो. म्हणजे येरा टायम वय वय येरा वेळार म्हाका टायम उडयल्ले नासलो बरीत. वय तांकां दोतोन शिकोवची. ताच्या मागीर आतां जाल्यार आमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट आसा. आमी मागणी म्हळ्या शिवाय जेवंक वचना. आनीक भुरग्यांक जाल्यार मागणी म्हळ्या शिवाय तांचें म्हणजे करूंक आमी सोडिना. तशें आमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट आसा. आनी कितें तें म्हण सांग म्हणलें हांवें तें म्हज्या नातरांक शिकयलां. ती म्हणटा तितल्यान आसतना बरी गजाल म्हळ्यार मस्त संगती आमी मलगड्यांनी शिकयले बरे आसात भुरग्यांक म्हणून. एका विशयेन मलगड्यांक उणें पळोवन दिवचो मान उणो जाल्यार हांगा बस आशिल्ल्या बायक आयकतना कुटुंबान आनीक चड तो मान इल्लोसो सोडून आसले बरे म्हाका भोगता. हल्ल्याच्या प्रगतीने हल्ल्यांत शहरांत रीत विंगड आहे, हल्ल्याची रीत विंगड. आमी आतां सकट हल्ले जावन आयिल्ल्या आनी आमकां तशें आसलें. आनी घरांत पयलो कण तेर्स आबान व्हडली मायन तांणी मालगाड्यांनी शिकोवचें आसलो, भुरग्यांनी निमाणें शिकोवचें आसलो. म्हळ्यार थंय जावनूच तांकां एक मान म्हळ्यार तसोच मान आसलो. पयलें कण आबान शिकोवचें, मागीर व्हडली मायन शिकोवचें, बाबान शिकोवचें, मायन शिकोवचें, मागीर उरल्या पैकी कोण उरता पळय ताणें शिकोवचो म्हण तशें एक दीस तशें आसलें. बहुशा भावार्थाचेर पळयतना मलगड्यांचो प्रभाव आमच्या भावार्थाचेर आसा. बहुशा आतां आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्त जिवितांत पळयलें आमच्या मलगड्यांनी कसो भावार्थ तो उर्जीत करून हाडलो ताचे वरवीं आज आमी ह्या स्थितीर आसा. त्याच प्रमाणाचेर आमी आमच्या भुरग्यांक दिनांव म्हणलें एक वास्तवीक परिस्थिती सत्य आमकां आयलो भावार्थ आमी कसो आयिल्लो तसो आमी आमच्या भुरग्यांक ट्रान्समीट करना. आनी आमच्या भुरग्यांक जावन तांच्या भुरग्यांक कशें येता म्हण समजूंक जायना. बशें तेंचे एक जर आंकडो तो चुकलो जाल्यार मुखार आमी खंय पावता. बशें आतां चुकले बरें बघता आंकडो तसली परिस्थिती आजूं जाल्या म्हळ्यार मलगड्यांनी दिल्लो भावार्थ आमी तो मुंदरण वरीचे म्हणले एक आशा. सडव जावन प्राय घेता आसतना प्राय म्हळ्यार एक मलगडो जाताना एक प्राय म्हळ्यार 80, 65, 70 जाताना सडव जावन आमच्या मलगड्यांची मानसीक परिस्थिती या कशी आसता. आतां तुमी हे दोन मलगडे जाल्यात म्हळ्यार त्या वेळार तांकां भोगणां कसली आसतात, त्या वेळार तांचे अत्रे कितें आसतात, त्या वेळार तांची टेन्शनां कितें आसतात म्हणलें एक संगीत कितें. वय आतां सादारण म्हज्या प्रायाच्यांक बघता आमकां आमच्या घरच्यांनी ल्हानांनी आमकां इल्लें चड मोगान पळोवचें, आमचें इल्लें चड कॅर काणयेचें आनी आमचे कडेन इल्लें चड उलयचें आनी आमी घरांत आसांव म्हणलें एक तांच्या मतीक वसाचें रेकॉग्निशन हें आमच्या मतींत आसता. आनी जर तर हें इल्लें उणें जाल्ल्या वेळार उणें म्हूण दिसल्या वेळार आमकां राग येता आनी सुरसुरे येता. तो अशें जालें न्ही म्हूण सांगून इतलें मिनत काण आमी अशें करतना आमी आशिल्ल्या प्रमाणाचेर आमकां फाटीं मेळना म्हूण सांगलें तें एक पश्चाताप आमच्या मतींत बेसार आसता. तुमकां कशें बघता एक मलगडी जावन आतां प्राय घेता आसतना कशें बघता. म्हाकाय जाल्यार भगवान सांगले भरसेनच बघता. आमी प्राय जावन येता आसतना पयलीं मस्त कश्ट करून भुरग्यांक ल्हान व्हड केलां आनी आतां आमकां कांय दिसता ना जायत कोण ना म्हणली एक भिरांत बघता. कश्टांनी वाडोवन भुरग्यांक माणेकडे आमकां भुरग्यांक हात सोडटात कोण ना म्हणलें तशी भिरांत बघता. पूण देव आसा तूं सोडिना केदळे. देव आसा देव कधी सोडिना. मनीस डॉक्टर एडवर्ड नजरत तुमकां ह्या पिढा मस्त अनुभव आसा. आतां ह्या स्थितीर आसच्या जावं दी एक भलायकी क्षेत्रांत भलायकी दृश्टीन कसो एक समस्या आमी आतां एक ह्या देखभाल विशयान सांगचें जाल्यार हांवें आतां पळयलां आस्पत्रेंत मस्तपटी मालगाडी दखल जातात हात पांय मोडोवन आनी हांवें पळयलां कारण म्हळ्यार आमच्या समाजांत प्रत्येक जण मंगळूरच्या हातूंत आजून तांकां एक तांचे कॅर काणीक दिता जाल्यार एक जबाबदारी कितले फावटी पळयलां. भुरगीं खंय गल्फांत आसतात आवय बापायक हुशार ना म्हणल्यार कुठले ती धांवन येवचें पळयलां. मस्त कडेन पळयलां सक्कड एकच सारकें न्ही पूण मस्त कडेन भुरगीं करतात. सबारपणी काल करतात म्हळ्यार तांकां परिस्थिती अशी आसता तांकां हांचे उठून रावंक जायना. पूण आवय बापायची ती खबर काडटे आसात आनी जायते फावटी तांकां येनातल्या वेळार तांकां खंय मालगड्यांच्या घरांत दवरून घरा खाला जण दवरून तांकां बरें तांकां पाड जावन वचो म्हणल्यार बरी पळोवची मस्त भुरगीं आसात. सदांय आवय बापायक फोन करन कशें आसात म्हूण विचारचे आसात मस्त कडेन आसात. हे म्हाका दिसता कारण म्हळ्यार आमी तो संबंद कसो बांदून हाडला पळय ताचेर हुंदोन आसता. आमी जर आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक ल्हान जावन बरो संबंद दिवन बरो मोग दिवन जशें बांदून हाडला जाल्यार म्हाका दिसता ती आमकां प्राय जातानाय तो संबंध दवरतले फाटी मेळटा. ती आमी बांदून दिल्ली बुती. आमी जर बुतीत बांदून दितना बरीकान बांदून दिवना जाल्यार निमाणें मागीर आमकां जेवंक मेळचें म्हणल्यार हें तशें ना म्हणलें बरी म्हाका तशें भोगता. म्हळ्यार हें आमी तरणाट्यांनी उडा दवरचें. आमच्या भुरग्यांक आमी जर बरो मोग करून बऱ्यान पळयलें जाल्यार
मलगड्या जाताना ती घरा आमच्या सांगाता नान जाल्या रे ती आमच्या सांगाता आमची खबर काणचे तसली परिगत मस्त घरांनी आसा आणि हातूंत म्हाका दिसता आमी प्रत्येक जावन मंगळूरचे कॅथोलीक समाजांत हे मस्त कडेन आसा मस्त बरें पळयलां आपल्या आवय बापायक मस्त प्राय पर्यंत जतन दिवचें तांचे बऱ्यान पळयचें म्हणले बरी तांणी चलचें तांणी हें जायचें तांकां कांय कस जावन नजो म्हणल्यार तशें खबर काडचें मस्त भुरगीं आसात मस्त भुरगीं आसात आमी ते जराल तरान तांकां पळयनात म्हणून सांगूंक जायना पूण आमकां एक आसा कालें म्हळ्यार मलगडे जाताना आमकां एक तर कोणी पळयना कोण ना म्हणली बोगना आमकां येवचें आसा साध्यता आसा म्हाका कोणी पयशे कोणी म्हाका कॅर काण घेनात कोण ना म्हणल्यार तसली परिगत एक ती आमचे आंतरीक बोग सकट मलगड्यांक येतात तशी येवची असतात ते देखून तसले हे असतात. ह्या असल्या परिस्थितींत आमकां एक सवाल आसा जाल्यार भलायके दृश्टीन आमच्या मलगड्यांनी ह्या वेळार कशी भलायकी सांबाळीचे आणि मोतीची भलायकी जावन दी दैहीक भलायकी जावन दी बश्यो ह्या पिडायांची लिसड इल्लेकार हात पाय दुखू ते दुखू तकली पडापडू चढव तशें आसता असले परिस्थितींत आमच्या मलगड्याक सकट मलगड्यान आमी कोणाचे कार्यक्रम पळयतात सगळें कशें ह्या एका प्रायर तांच्या भलायकेच्या दृश्टीन तांणी बरेंपण या कितें करी येता हातूंत आमी दोन वांटे करीत आतां एक पंगड मलगडे इतल्यार पिडेस्त आसले डायबिटीज आसचे प्रेशर आसचे काळजाची पिडा आसचे आनी ते इतल्यारच वखदां काण घेवन आसतात तांकां एक निर्दिश्ट दाखतेर आसता त्या दाखतेरांच्या सल्हा प्रमाणे तांणी दिल्ली वखदां तांणी काण घेवन आतां भलायकी आनी पाड जायनातले बरी सांबाळचें गरजेचें देखून आपणाची पिडा कितें म्हणल्यार समजून काण घेवन आपल्या पिडेक खंयचें खाण खंयचें वखद म्हूण सांगिल्लें तशें काण घेवन तवळ त्या दाखत्याराक मेळोन आपणाचे शुगर सारकें आसा BP सारकें आसा कांय प्रॉब्लम ना म्हणून म्हळ्यार ते पाड जायनातले बरें पळोवचें. आतां हे पिडा नातलो आनी एक पंगड आसा आनी आतां मस्त जाण कितें जाता म्हळ्यार कांयच पिडा समस्या नासतना मलगडे जावचे असतात आनी आपली भलायकी सांबाळचे विशयी सत्राय घेवची. भलायकी सांबाळचे आतां प्रमुख जावन 3 गजाली आसात. एक खाणपिवान, एक न्हीद आनी एक व्यायाम 3 गजाली आसात. हातूंत खाणपिवान प्राय उतरोन येतना कारण जाता म्हणून सांगल्यार आमच्या रांदयेचें खाण चड बरें मांस मसलेचें खाण उकडलेलें मासली कवेता पण भाजलें मांस भाजली मासली हांव कितें सांगता म्हळ्यार जिरोवंक खंयचें कश्ट जाता तें खाण उणें खायचें खंयचें खाण जिरोवंक बरें जाता तें खाण चड खायचें आनी आमी सकट सडताव जावन कारण जालें म्हळ्यार आमी शीत पेज जेवन व्हड जाल्ले हांव देखून शीत पेजच ते मुखार व्हरून येतात तातूंत कांय समस्या जायना तशें एक आनी मांस मसली जाता तितलें उणें करणं हें करीचें आनी हर एका मलगड्यांनी दिसाक दुसरे कांय समस्या नातल्यांनी उण्यार 2 लिटर तितलें उदक पियेचें हें मस्त पटीन गरजेचें. देखून विसरून वचनातले बरी एका बाटल्यांत 2 लिटर उदक दवरून तें 24 वरांनी तें खाली करचें तितलें म्हळ्यार खाण जेवणां सांगता सोडून उरलें उदक हें कोणाक म्हळ्यार प्रॉब्लम नातल्यांक प्रॉब्लम आतां काळजाची पिडा आसली आनी चड उदक पिवूं नजो म्हण डॉक्टर सांगता जाल्यार तांणी पिवूं नजो तशें. ताचे उपरांत मागीर न्हीद उण्यार उणें एक 8 ते 10 वरांची न्हीद दिसाक गरजेची भलायकी सांबाळच्या खातीर. देखून ते न्हीद बरी येवच्या खातीर कितें करचें तातूंतले व्यायाम करचे म्हणटा. व्यायाम म्हळ्यार आतां हडल्यांत स्टेला बेबर आसलें घरांत मस्त काम करतल्यांक एक्स्ट्रा एक्सरसायज गरज ना पूण आमी सिटींत आसल्यांत फ्लॅटांत आसल्यांनी दिसाक एक उण्यार एक अर्दे मुक्काल वर चलोवंक वयचें बरें चलचें बरें एक्सरसायज चलोवंक वयचें केदाळे वयता दिसाचे खंयच्याय वेळा वयता सकाळीं वयता सांजेरी वयता आनी आतां कोरोना आसा गेल्यार कोणाक येता म्हणजे एकल्यानंतर चल्ल्यान कोरोना येना देखून मास्क घालता म्हणून एकल्यानंतर एक 15 मिनटां घरा जावन भायर गेले जाल्यार 15 मिनटां घरा भितर हें जाता ते 17 म्हळ्यार हे 3 संगती सांबाळले जाल्यार भलायकी सांबाळूंक जाता. ताचे उपरांत उण्यार एक 6 म्हयन्यांतल्यान वर्साक एक पटीपणी आपणाची भलायकी बरी आसा म्हणून टेस्ट करून पळोवचें बरें म्हळ्यार शुगर ब्लड प्रेशर ते एक 2 टेस्ट करून पळयलें जाल्यार चडताव सकट गजाली आसतात आनी चडताव पिडा कितेंय सुरू जालें जाल्यार ते कुणान आसतना सुरू जायना. देखून तशें कांय सुरू जालें जाल्यार दाक्तरांक भेटोवन ती भलायकी सांबाळची गरजेचें. देखून अशे 2 पंगड करून आमी भलायकी सांबाळच्या विशयी सत्राय सांबाळचें गरजेचें. डॉक्टराक पूरक जावन हांवें सांगचें जाल्यार शिस्त सांबाळची चड गरजेची. जेवणाचो वेळ एकाच वेळार आमी जेवण खाण घेवचें. सकाळीं ब्रेकफास्ट एकाच वेळार जायची. दनपारांचें जेवण जाल्यार 1 वरार जालां ते 1 वरारच ते 3 वरार जेवचें न्ही. आनी सांजेचें तें त्या वेळारच तांणी जेवल्यार ती एक शिस्त सांबाळल्या बरी जाता आनी आमचें सिस्टम त्या प्रमाणे मांडून हाडून जाता. आनी एक धाकटेर म्हणजे सांगता पोताक सांगूत ना म्हाका have the breakfast of a prince, the lunch of a king, and the supper of a beggar.
अशें म्हणून सांगतात. म्हळ्यार सकाळचें ब्रेकफास्ट नास्तो बरो कर, दनपाराचें जेवण उणें कर आनी रातचें जेवण आनीकय उणें कर. राती जेवनातल्यारच बरें. अशें आसतना भलायकी सांबाळूंक हें चड आमकां उपकाराक पडटा म्हणलें म्हजे अभिप्राय. हे आल्बर मास्टरची ताजेत कितें म्हळ्यार तो मुशे शिस्तचो मनीस. आतां ताका पळयतना 60 वर्सां जाल्ले बरें भोगता, पण आल्बर मास्टर म्हाका दिसता 82 वर्सां जाली. 82 वर्सां जाली जाल्यार तो शिस्त सांबाळना. हांव ताचो स्टुडंट. तो म्हाका शिकयला हायस्कुलांत म्हाका शिकयलें देखून शिस्त म्हळ्यार ताचो अनुभव ताणें सांगला आनी हो अनुभव भोव गरजेचो. आनी प्रत्येक जण मेस्त्रीन काणा विशयान सांगलें रातीचें काण सोण सोडा म्हणून. हे गरजेचें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमी प्रत्येक जण मालगड्या प्रायर न्हिदोंक वेता आनी न्हिदेच्या वेळार चड काण गरज आसना. देखून फळांकय वेत, फळां दुसरें कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार राती इल्लेशें रांदय आनी फळ वस्तू बरें. आनी ते वेगळी सादारण एक मागण्यांक 7:30 वरां इतल्याक मागण्यांक करता जाल्यार 8 वरां इतल्या जेवून मागीर एक 9-10 वरां इतल्याक ते निश्चित तसलें एक हें केलें म्हळ्यार जेवल्या तक्षण न्हिदोंक नजो तशें. आनी मास्तरीन सांगलें बरी सकाळचो नाश्तो बरो, दनपाराचें हलत जेवण आनी राती जेवी नासतानाच ह्या फळां खावन तशें केल्यार बरें म्हणलें मेस्त्रीन सांगचें हें. आनी तो ताका एक एग्जाम्पल इज अ लिव्हिंग एग्जाम्पल कशें शिस्त भलायकी आनी प्राय कशी राखता म्हणल्यार कितें. तशें मेस्त्री आनी आल्बर मेस्त्री तुमी सांगतना आमकां भोव इल्लें सिटीचें इल्लें लायफ बरें तें तशें बघलें. म्हणजे स्टेल्ला बरें आसता मातशें अनुभव इंगड तसो पुरो. कित्याक म्हळ्यार व्हडल्यांची येतना क्रिसीच्या बॅकग्रावंडची येतना रोडबटीन दनपारां जेवतना 2 वरां जावची आसात, 3 वरां जावची आसात. गाड्यान काम करणं फाटी येतना सगळें काम जातना बरो वेळ जावचो आसा. आनी मनीस डॉक्टर बन आनी आल्बर सांगल्यांत कांय सर्तीक आसा या तांचे वेगळें आसा म्हणून तुमकां हें बघता की सदां वचून तुमी आतां हडल्यांत पळय मदें हडल्यांची येतना ही तांणी सांगची परिस्थिती आनी हडल्यांत असल्यांची परिस्थितीक कितें म्हणे संबंध आसा या कितें म्हणे सर्तीक गमान गेजे म्हणून तुमकां बघता. म्हाका हे सर्तीक बघता कितें म्हळ्यार तित हें सिस्टम काण घेवंक आमकां हडल्यांतल्यांक जायना. पूण आमी आलो पलो घेता. हांव केदळाय 15 दिसांक हे बटी पुरा सकट जातीच्यो अंकऱ्यो वखदांच्यो अंकऱ्यो आनी चटणी करता. आनीक पुरा बिब्याच्यो आनीक मस्त नमुने 25 कसाय करता आमी अप्रूप. पूण सड्ड मस्त करिना. पयलीं आसलो पयल्या भुरग्यांक अंकऱ्यांच्या वखद वांटून दितालीं, आग्रांच्या वखद वांटून दितालीं. पूण आतां तें करूंक टायम मेळना. भुरगीं कामाक येतात. म्हाका प्रायज जाल्या काळे अंकरे वांटून दितात की काळे अंकरो म्हणून एक आसता. काळे अंकऱ्योय हांव चटणेक 1-2 घालता चड न्ही. त्या वेळार आतां सदां सादी व्यक्ती आतां व्हडल्यान तांची एक लायफस्टायल आसा, जिवनाची रीत आसा. आमी सांगचे लायफस्टायल आसा म्हणून ही सगळी पुरक जाता. आमी कशें आमी एक मालगडी जाताना प्राय पोवतना आमी जियेची आनी आमची भलायकी भशेन सांबाळचें म्हणून ह्यो पुरो संगती बशें एकामेकाक कुमो करता. सिटीन आसलेल्यांक अशें सांगतना तुमी सांगले विशय, हडल्यांत आसल्यांक तिणें सांगले विशय बशें सकट सांगता मेळटना आमची भलायकी सांबाळूंक एक साथ जाता. पूण आतां एक सवाल म्हज्या मतीं उदें येता. एक प्रस्तुत परिस्थिती न्ही बशें आमकां ते गायकी कोणें उलयले प्रस्तुत परिस्थिती कित्याक आयचे युवा जाणा प्रत्येक जावन तुमी आतां आमी काजराच्या जोतून तुमी मस्त सेशनां बरें दितात. सडावत युवा जाणांनी सडावत सकट म्हण सांगना सडाव युवा जाणांनी तुमचें आसा आमच्या कुटुंबांनी मालकडी आसूं नजो, माय माव आसूं नजो, पिडेस्त आसूं नजो म्हणून एक अनुभव पळोवंक मेळटा. हो कितलो सारको आनी कित्याक हो अनुभव आयला आनी हाच्या मुखार सबार आनी आमच्या मालगड्यांक काडून आश्रयान घालचें आसा. पयशे पे घाले निंगड पूण ते कित्याक घाले संस्कृती आयल्या पयले गालबर मेस्त्रीन तुमकां सांगितली कित्याक ही संस्कृती आज वाडोवन येता. हांवें चिंतच्या प्रमाणे आनी पळयल्ल्या प्रमाणे आज तांचे युवा जण चिंततात कितें म्हळ्यार घरांत आसची आजो आजी ह्या उतर प्रायक पावुल्लीं आवय बापूय दे आर ओल्ड मॉडेल्स. देखून आमच्या घरांत तरणाट्या सांगता तरणाटींचो सैरी फ्रेंड्स आनी आयलीं जाल्यार तांकां तांच्या मुखार प्रेझेंट करून दाखोवंक लज बगता. पूण तांणीच तांकां वड केल्लें ह्या स्थितीक पाविल्लें म्हणलें तरणाटी युवा जण विसवून सुटतात. गजाल ही अशें आसतना तांणी थोड्या कडेन सैरीक आयली म्हणटा आसतना चेडवा गेल्यार सारकें आसा गे ओल्ड फर्निचर आसा गी घरांत. ओल्ड फर्निचर म्हळ्यार आजो आजी या आवय बापूय ताका ओल्ड फर्निचर म्हळ्यार एक बिल्लो दिला म्हळ्यार ती आसूंक नजो म्हळ्यार एक चिंताप आमच्या युवा जणांच्या मतींत रिगला. देखून ह्या खातीर म्हाका दिसता आमचो डॉक्टर सांगून पुरो
चढावत जावन घरांत आसलेल्या मलगड्यांक प्रायवंताच्या घरांक तो तांचो जागो म्हणून म्हणू थंय व्हरचें आसा. कितें म्हणटात मानेस आता हातूं हे कसं घालें म्हणून सांगल्यार आजकाल कमर्शियलायझेशन जाला हर एक जिणेंत तो मनुष्य संबंधाच्या प्लस व्यावहारिक संबंध चड जाला कमर्शियलायझेशन हर एक हातूं जाला. आनी हाच्या हातूं एक कालें म्हणून सांगल्यार मलगड्यांनी इल्लेशें तशें जायनातले बरी 17 काणयोंची बरी म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार निमाण्या घडये पर्यंत तांचो अधिकार कितें आसा तांणी सोडून दिवंक नजो सोडून दिवंक नजो. हे हर एक मलगड्यांनी उडास दवरचें कितें म्हळ्यार तांच्या बँकांत आसलेले FD जावं दी वा पयशे जावं दी कितेंय जावं दी तांणी नॉमिनेशन मात्र करिचे शिवाय ते आनी एकल्याक दिवंक नजो. घर जागो कितें आसा ते आनी एकल्याक जाल्यार पालपट्टी करून दवरयत शिवाय ते दिवंक नजो. वील करियेत शिवाय दिवंक नजो. हें कितें जाता म्हळ्यार खंय पर्यंत तुजो अधिकार आसा थंय पर्यंत तुका अधिकारान ते निकळावंक प्रयत्न करिनात. मस्त कडेन जावचें कितें आसा आवय बापाय आपल्या भुरग्यांच्या विशेष मोगान असलें सकट तांकां दितात आनी तांकां दिल्या उपरांत भुरग्यांक हांचे वरांनी कितें प्रयोजन ना म्हणलें बरी. पयलीं आमी कितें करता म्हळ्यार गांवांत गोरवांक दूद दिवचे गायराक दूद दिवचे राविल्ले तशें कारण आपल्याक दिताले. तसं एक ते म्हणटा एक वेव्हारीक दृश्टी दॅट इज अ कमर्शियल हे. गायराचेर तुमकां कांय एक मोग ना हे वेव्हारीक. आतां आवय बापायंकी तशेंच म्हळ्यार जालां हाचेर आनी कांय ना जायना. कोणी उलयता म्हळ्यार खातीर वचून मलगड्यांच्या घरा दवरतात. म्हाका दिसता काय म्हळ्यार दीस प्रिकॉशन हर एक मलगड्यांनी आतां तरण्या प्राय आसलेल्यांनी काण घेवचें निमाणे पर्यंत अधिकार सोडून दिवचो न्हय. आनी त्या दाळा ती कितें करतात म्हळ्यार तेच्या खबरेक येनात. आनी हे परिगत कितें आसा कमर्शियलायझेशन कितें जालां तें आमी बदलूंक बारीक कश्ट तांचे एटिट्यूड बदलूंक बारीक कश्ट. पूण म्हाका अजून आनी म्हाका बघचें आसा जर आमी आमचो संबंध बरो करून बांदून हाडला जाल्यार पयल्यान जावन भुरग्यां सांगत गेल्यार तसले परिगती येवचे चान्सेस उणे. आनी मेस्त्री म्हजे कडेन उपता म्हण दिसता अधिकार आसा जाल्यार तुमकां मान मर्यादा दितात. खंडीत डॉक्टरान सांगचें 100% करेक्ट. पूण हाकाच पुराक जावन हांव सांगता पर गांवांत मुंबईंत काम करचीं भुरगीं गांवांत दोगांचो आवय बापूय आसतात. बाबा माय तें पुरा एका आनी तुमी येवन आमच्या सांगात रावा फ्लॅटांत रावा अशें म्हणटात. थोडीं जाणां आयकतात आनी वचून फ्लॅटांत रावतात. पूण थंय चड तें वाचनात कित्याक तांची ते जीवन पद्दती लायफस्टायल म्हणटा हांव हळ्ळेंत विंगडीत आसली. डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे गायचें दूद काडचें गायक भायर बांदचें हें सकट आमचे स्टेल्लाबाई सांगूंक पुरो हें पुरा गांवांत आसची रीत ती आमी जिवची रीत हें सकट सोडून मुंबय का फ्लॅटांत कुडान घाल्ल्या बरी जैलांत घाल्ल्या बरी जाता आनी तीच एक पिडा जावंक पावता. आनी हांवें म्हज्या अनुभवा प्रमाणे चड तें थंय काडनात. देखून ही एक व्हडली चूक. आनी भुरग्यांनी जाल्यार मुंबय आसलेल्यांनी तांकां तांच्या गांवांतच रावून घरांत रावून तांचे अकरेचे दीस संतोशान बऱ्यान दादोसकायेन तांणी करचुच्या बरी तांणी प्रयत्न करीचे. चला भाई कितें म्हणटा बोशा सीधा व्हडले व्हडले लागीं येतात अंकलान सांगलें म्हाका मस्त 10% करेक्ट म्हण दिसता. कित्याक म्हण सांगल्यार आमी हळ्ळेंत वाडोवन हळ्ळेंत जिवन बरें कश्ट काडन एक्सरसायजा बरी रात एकदा वर आमचेर काम करून जिवन काडलां. तें आतां वचून तें हातूं कोणशांत तें हातूं गुडसुलांनी बसलें पांयाच्यो घंटी बंद जातात. वयर सकयल मेटां सोडूंक जायना. देखून आमकां म्हज्या मट्टाक म्हाका हळ्ळेचें जिवनच बरें. आनी व्हडले दीस जिवन सरचें बरें. पूण आतां परिस्थिती बरी एक सवाल आमी विचारले आसा. आतांचे तरणाटे आतां तरणाटी बरो चड मलगड्याच्या गांवांत दिनात. आनी म्हणल्यार फर्निचर आसा घरा पोरणी म्हळ्यार ती पोरणी कोणशाक आसली हाचे विशयान कितें म्हणटात. मस्तू कडेन अशें जाता मस्तू कडेन जाता. कित्याक म्हळ्यार पयलेंचे आमचो अणभव एक नमुनो आतांच्या शिकिल्ल्या भुरग्यांचो अणभव एक नमुनो. आनी आतां घरी एक सौकर्य आसा आनी आमी आमचें थोडें आमचें आदलें सोडिना. आमचें हटिल्लें आसता. होय आमचेंच म्हणलें घट आसता. तरणाट्यांनी म्हणजे तो आदलो सोडिना आनी म्हणचें ती आनीक आमचे घेसड मुखार आसा. होय होय तशें आमचे वरी मुखार आसा. तशें हे व्हडले कालाचें निर्माण हे मागीर कालाचे निर्मणे प्रमाणे आमी चलोवचें पडटा. एक आस्ते विशय सवाल म्हळ्यार जगते सवाल बोशा सडाव जावन मलगडी आसतना आस्त विंगड करची डिवायड करचें आनी अधिकारा विशयान आयले आमी हें बोशे दोन सांगलां आल्बर्ट मिसाच्या विशयान एक तुमी एक सट्टीक कितें सांगितली म्हळ्यार मस्त जे कुटमाण कितें जाता म्हळ्यार तरणाटे जालीं काज जालीं मागीर वांट्याक आयलीं. वांट्याक येताना वांटे करतना थंयसर समस्या आसात. बरोबर आवय बापायक वांटोच दवरनात.
या अशा परिस्थिती आसा ते तर तांकां सगळे इतले सगळे हांवें जोड दवरले म्हणजे कुटुंबान निमाणे म्हज्या भुरग्यांनी सोंड सोडलें म्हाका वांटोय दिवना अशें गेलें म्हणजे मुक्ता ह्या वेळार कशें आमच्या मलगड्यांनी एक प्रिकॉशन आका आमच्या मलगड्यांक आमी फोवत ती जाणवाय दिवंक जाय. तांणी जिवंत आसता वरेक तांची आस्त बदीक कितें आसा तें धर्म साधना म्हणटात तांकां कर दिवचें भुरग्यांक तें बिलकूल कर दिवंक नजो. ती दिली म्हणटेच त्या रजिस्ट्रेशन ऑफिसा भायर आयली म्हणटना ती वाटेर पडली म्हणलो अर्थ. म्हळ्यार सुरवेर इल्लें बरें पळोवंक पुरो पूण चड तें हें उरना आनी उपरांत तिनच वाटेरच पडटात आनी कडेक तांकां आस रांदून गेल्लीं आसा. हें आमच्या फिरगेजेन मस्त कडेन हांवें पळयल्लें आसा आनी थोड्यांनी येवन सांगिल्लें आसा म्हाका आतां सारकें जेवंकी दिनात म्हूण सांगून हांवें इतलें पुराक केल्लें मोगान तांकां हांवें दिल्लें पूण आतां तें म्हाका हांवें चिंतिल्ल्या प्रमाणे ती म्हाका पळयनात. हें एक व्हडली मलगड्यान करची चूक म्हणून देखून मेस्त्रीन सांगिल्ले बरें आमी काल करचें म्हळ्यार आतां तुमच्या उपरांत आतां म्हज्या उपरांत कोणाक वचचें म्हणल्या भशेन आमी वील करचे शिवाय दुसरे खंयच्याच रितीन तें सेटलमेंट करूंक नजो. बँकान पयशे आसा जाल्यार एफडीर फर्स्ट तुजेंच नांव आसूंक जाय, नॉमिनेशन मात भुरग्यांचें दवरचें शिवाय हें करचें आनी जाता तितलें हे खंयचेच विशय ते तांचे कडेन सांगचें न्ही गुटान दवरचें नाजाल्यार तुका चड दिलें हाका उणें दिलें म्हूण सांगून मागीर तांचे मदें हें जाता तें मेल्या उपरांत मागीर ती झगडून पडोवन ती गजाल दुसरी पूण आसतना तुमी कितें करतात तांकां करूं आज हर एक आतां वील करचें जाल्यार तुमी वकिला लागीं वचचें म्हणून ना एवढाच दवरचें तुमीच वील करी येता तुमच्याच हातांनी बरें येता आनी दस्खत वळख नातिल्ल्या म्हळ्यार संबंध नातिल्ल्या दोगांनी तरणाट्या दोगांनी ती एक विटनेस घालून ते एका कवरांत घालून दवरल्या ते रेजिस्टर करचें म्हणून ना. वील रेजिस्टर्ड केल्यार एक कालांगे म्हणून सांगल्यार तो बदलीचे जाल्यार परत्या रेजिस्टर करचें पडटा. देखून वील कितले पटी बरें येता तुमीच बरें येता तुमीच दोगांचे ताका दोग हें जाय विटनेस मात जायचे हें करून दवरल्यार जालें तितल्यान वील ताच्या उपरांत तो वील मागीर प्रोबेट करचें तांचें काम भुरग्यांचें देखून जीव आसता तुमी आसता बरें आतां आदी म्हाका हांवें मस्तपडी पळयलां जालां कितें म्हळ्यार मलगड्यांनी बरें चिंतून भुरग्यांक दिवन ताच्या उपरांत भुरग्यांनी म्हण सांगलें मस्तपटी सुनानी हांव कोणा हें करिना पूण तांच्या वरवीं मागीर समस्या जाल्ल्या भूत बरें आसतात काजर जाता पर्यंत उपरांत मागीर समस्या सुरू जातात. देखून मेस्त्रीन सांगिल्लें बरेंच देखून ही सत्राय सांबाळचें गरजेचें खंय पर्यंत अधिकार आसा थंय पर्यंत तुमकां मान दितात. अशें तुमी सांगलें एक बरें अधिकार आनी मान आनी सकट आसा पूण हांगासर एक व्हडले सवाल मतीन येता म्हज्या आमचें मौल्य सिस्टम वॅल्यू सिस्टम खंय पावना पळय आतां जर तर सगळे मलगड्या आस बदीक दितना निमाणे तांकांत घाला म्हणटात नाका म्हणून पयस करतना आमचें सगळें मौल्य सिस्टम आसा वॅल्यू सिस्टम कित्याक बदलला खंयलें कारण जावंक पुरो अशें वॅल्यू सिस्टमूच बदलल्या म्हळ्यार एक आतां सगळें आमकां दिलें आनी आमी घाले गेले म्हळ्यार आमी काण गेले आनी आमकां कोणशें घालून सोडलें. सो मलगड्यांचें आसतना वॅल्यू सिस्टम कशें आहलें आतांचें वॅल्यू सिस्टम कित्याक बदलला हाका कुटुंबाचो खंय एक कुटुंबां आमची कशी कुटुंबां आसात कुटुंबा संबंद कशें आसा कुटुंबाची अभिवृद्धीची कलमनाचो परिणाम पडटा की आमच्या मौल्यांचे वयर कुटुंबाच्या मौल्यांचे वयर. आतां म्हाका म्हळ्यार आमच्या हर एकल्यांच्या जिणेंत कमर्शलायझेशन चड जाला मॉरॅलिटी उणी जाल्या आनी देखून आमचें तें मौल्य म्हणून कितें जिणेची मौल्य कितें म्हणून आसात धर्माची मौल्य म्हणून कितें आसा तें उणें जालां आनी आमी चड आनी चड वेव्हारीक जाला चड आनी चड संबंद वेव्हारीक जाला आनी हर एक वेव्हारीक जाला आनी हें काल म्हळ्यार हें सगळ्यांनी जालां देखून ताचो परिणाम आमचे तर जाता शिवाय आमी एकच पटीन बदलूंक जायना. पूण खंयच्या कुटुंबांत जर संबंद ल्हानपण बरेंतन बांदून हाडला आतां तिणें सांगिल्लें बरें सांगाता मागणें करून सांगाता जेवचें ते खंयचे कुटुंब सांगाता मागणें करता सांगाता जेवता ते सांगाता उरता म्हणटात. तुमी निमाणे पर्यंत भुरगीं घरा जावन वेता पर्यंत तो संबंद बांदून हाडला आनी जाला जाल्यार मस्तपटी म्हाका बघता भुरगीं सोंड घालनात आमी सूख करचें खंय म्हळ्यार आमीच इल्लोसो आमचो संबंद कमर्शलायझेशन करून सुरू केला आनी तें जाल्यार देखून आमचो संबंद कमर्शलायज जाला तशें म्हणून म्हाका बघता. नाजाल्यार आमी जर जी आमच्या कुटुंबाचें मौल्य आमीच बऱ्यान बांदून हाडलीं जाल्यार तें म्हाका बऱ्यान उरता. अप्रूप थोडे पटी म्हळ्यार हर एक आमी जनरलायज करूंक जायना अशेंच जाता अशें केलें अशें जाता आमी सांगूंक जायना. मस्तपटी बऱ्यान आसले कडेन थोडे पटी भुरग्यांनी वडिलांक पळयनातलें बरें आसा. पूण जर आमचें पयलें कितें आसलें आतां घरा आब व्हडली माय आसलें जाल्यार बाब माई तांकां मान दिताली बाब माई तांकां मान दितालें देखून आमी आमच्या बाबा माईक मान दितालो आमी मान दिता देखून आमचीं भुरगीं आमच्या आबा म्हणजे दिता म्हळ्यार एका तरेचें हें आयलें. आतां आमी खंय न्युक्लियर फॅमिलीज जाल्या घर सोडून आमी विंगड रावल्या आनी आमचे जिणेंत कमर्शलायझेशन चड जालें
त्या दळा हे मौल्य सिस्टम मॉरॅलिटी उणी जाल्या मौल्य उणी जाल्या तर त्याचा एक झालं असे परिगत झाल्या पूण हे आमी अशें जाता म्हणलें पयलें समजोन ताका आमी प्रिकॉशनरी थोडे हें करचें हर एकल्याचें गरजेचें जावन आसा. म्हणजे कुटुंबा जिवीत सगळें कुटुंबा जिवीत काण येतना कुटुंबा जिवीत आनी आमच्या मलगड्यांचो संबंद कशें कुटुंबा जिवीत बरें आसल्यार मलगड्यांचो संबंद बरो आसता. पूण आतां जे कुटुंबा जिविताची एक स्टायलिंग बदलून येता देखून मलगड्यांचो गौरव एक बदलून येता अशें भविश्या म्हाका भोगता. म्हळ्यार कुटुंबाची पयलीं कुटुंबां तशीं नासलीं. पयल्या कुटुंबांत कितले ना भुरगीं आसल्यारय तांकां बरें करून वाडयताले. सगळीं कुटुंबाची आसता ते माबू माय व्हडली माय तांकां मान गौरव दिताले. पूण आतां न्ही कुटुंबाचें मौल्य सिस्टमात कितें इंग्लीश बदलून आयले बरें परिस्थिती उदेल्या हांव म्हाका भोगता. ह्या विशीं उलयतना सर हांव शिक्षक जाल्ले मस्तान आसात. शिक्षक तांणी म्हजे मस्तान दिसताना आसा रिटायर्ड जाले आनी कालें करचें. आतां तुमी आल्बो शिक्षक कितले वर्सां मस्तान टिचरान लेगीत जालें आसा रिटायर्ड जाले रिटायरमेंट फंक्शन जालें घरा बसून कालें करचें. कशें एका शिक्षकाक कशें तांणी तांचें आमचो मेस्त्री रिटायर जावन कितली वर्सां जालीं? हांवें रिटायर्ड जावन 24 वर्सां 24 वर्सां जालीं. मेस्त्रीक फाटल्या दिसांनी 4 सर्जरी जाल्यात. 4 सर्जरी जाल्यात. ताका पळयतना तुमकां कोणाक 82 वर्सां म्हूण दिसता. आनी आजून तो एका इस्कालाचो आडळतेदार तांकां पोर म्हणचे थंय वचून तो शिकयतालो कापू वयतालो हांगा वचून शिकयतालो आनी हर एक आयतारा विंगड फिरगजांनी वचून कार्यक्रमांत दितालो. अशें म्हणटाना तुमकां म्हज्या जोगत्यान सांगयत कशें एक निवृत्त शिक्षक आनी तांचे दीस तांची प्राय सारयत म्हणून. आमी रिटायर्ड जाले म्हणटेच आमी कोनशा पडल्या आमच्या मुग्धालय म्हणल्यार चिंता आमच्या मतीन येवंक नजो. साध्य जाल्यार येरा कडेन खंय काम मेळटा. म्हाका गोत आसल्या प्रमाणे एक हिंदुवांची हेडमिस्ट्रेस तिणें रिटायर्ड जातीच तिणें ती काम सुद्दां नसोवना. उडपी मोठांत रशिद्यो डोनेशन येवचे रशिदे बरयता. प्युअरली वॉलंटियरी कांय ना. दनपारां जेवता तेंच मागीर घरा येता. अशें तिचो वेळ अपुर्बायेन ती करचिता. आनी थोडीं तांकां तांक केल्लें काम घरा करतात. थोडी इल्ली कृशी करतात. किचन गार्डनिंग म्हणटात तें करतात. आनी हांवें एक पळयलो म्हाका आनी उडास आसा फादर फरांगीपेट कापुचीन कोवेंतांत आमचो शिरवांचो एकलो उत्तर प्रायचो ब्रदर क्रिस्पिन म्हूण आसलो. आनी इतलो प्रायवंत तो ताका सारकें चलोवंक जायनासलें. एक दीस ताका पळोवंक म्हणून आमी गेल्ले. हांव वेताना एक इशार्ताचें आंब्याचें ताच्या पोंदा मुळांत बसला. हे देवडले भिजिल्ल्या चुडत्यांची रास ल्हान एक कोयतल म्हणटात तें काण घेवन तो हीर काणगिरांचे देवडली रास केल्या. ताका वगेत बस येता आसलें कांय ताचे कितल्यो सरवण्यो तो करता. ताका लेख ताकाच करता सोंग पळो ब्रदर हें घे काम हे म्हणलो म्हाका. आमी आमचो वेळ पाड करूंक नजो. आमकां कितें सांगता तें आमी करीचें. आनी हें हांव करतां व्हडल्या दिसा ताचे ताणून शिकलो. देखून केदाळा आमी चिंता आमचें जालें आनी आमच्यान कांय करूंक जायना. दॅट इज द एंड ऑफ इट. देखून आमी काम करीत आसा जें त्या दळा आमी रिटायर्ड जाले. हांव मायंड ब्लँक म्हणलें तें चिंता येना. दिसतलें बाय एक मदत आसल्या व्हडले येता कृषी आनी असल्या परिस्थितीन पळयत आसतना कशें आल्बर्ट सांगिल्ले विशयी आमकां रिटायरमेंट म्हणून ना. रिटायरमेंट म्हणून काय ना ना आमकां रिटायरमेंट म्हणून ना काय ना. त्या दळा कशी परिस्थिती आमी मलगडे जाता आसतना कशी ती परिस्थिती निभावून शकता. आमी आमकां आसा देवान दिल्लें आसा भुरगीं जोडतात जावन भितर बसून खावचें न्हय. आमी आमकां कितें जाता आमचे वरवीं तें करचें. आनीक आमकां जाल्यार इथाल आसा म्हाका तांकां काम करूंक बघून कांय हिसूंक जायना. पूण दिसाय पटी बेतकन घेवन म्हणी हांव इतल्यान भोंवन येता. आज इतल्यान भोंवन फोडोवन आयल्या. भोंवन येचें एक प्रमुख काम सांगले बरी मुग्धलय म्हण आनी की इतल तितल्यान तुमी आसल्या ताची जावन तुमी जोडल्या पुरो तशें. आतां भुरग्यांक टायम ना सकाळीं गेल्यार रातीक येतात तांकां टायम ना करचो कामाचेर आसात. तशें हें संरक्षण पळोवचें तितल्यांच मागीर झडती कांय करूंक जायना. रांदपाचें काम करता. रांदपाचें काम करता आनीक चटण्यो करच्यो मागीर लोणचीं घालचीं आनीक बरें शेजारा खंय पयलें आतां न्हय पयलें आमच्या शेजारांनी खंय काजारां फंक्शनां आसल्यार हांव आनी आमची शेजारची एक बायल मनीस वचून एक 100-200 लोकांचें जेवण जाल्यार आमीच करतालीं. आतां जाल्यार आमच्या घरा 100 जाणां सैरी येतात जाल्यार सगळें आळेण सकड कांदून दिता सगळें रेडी करून दिता. वस्तू हाडले न्ही फादर. आतां ह्या सकाळीं म्हळ्यार मालगाडी घरचे रांदपाचें काम करतात.
तांकां हें करूंक जायना जाल्यार उबा रावन रांदतात आनी भुरगीं काय येता जाल्यार रांदपाचें काम आनी पुराय करतात तांकां खंयचें जाता तें करतात हांवें मस्त कडेन पळयलां तांकां कितें जाता पळय तें करतात म्हजे कडेन दिसाचें सांगचें आसा म्हाका एक उबा रावन एक रांदूंक जालें तितलें कर दिल्यार पुरो म्हणून उबा रावन म्हाका रांदूंक जावचें बरें केल्यार पुरो डॉक्टर तितलें म्हणून सांगचें आसा म्हळ्यार मस्त मलगडे म्हाका दिसता आमच्या हळ्ळेनी रिटायरमेंट म्हणलें तें ना निमाणे घडये पर्यंत काम करतात निमाणे घडये पर्यंत काम करणं हें करचें आसा तें आमकां मात प्रोफेशनलांक आनी मिस्त्री सांगलें बरी मात्र आमकां रिटायरमेंट जालें म्हणून आसा पूण मिस्त्रीन सांगलें बरी मस्त अवकाश आसात आमी जर वगत बसले जाल्यार येता पण अवकाश आसात ते अवकाश गेले जाल्यार आमकां हें आसता अशें आमी मस्तंकी आमी समज चलयलो भावार्थ जावन सुरू केले आमी देना समाजी जिविताक आयल्या ताज्या उपरांत लौकीक जिविताक आयल्या ताज्या उपरांत प्रायज जाताना आमी कशें आमी प्राय त्या प्रायर कशें जी म्हणून आयलो एक सडावो ते बगणा म्हणून आसतात फिलिंग्स लेवल इमोशन्स लेवल असतात सडावत मलगड्यांक ती बगणा थोडे पटी उदेताना कशी आमी ताका पर्याय सोदी येता तुमकां म्हळ्यार एक त्या लागून थोडी बगणा येता थोड्यांक डिप्रेशन कंप्लीट एकसुरपण थोड्यांक डिप्रेशन येता थोड्यांक म्हळ्यार एक मानसीक रितीन असली पुरा बगणा उदेताना कशें ताणें म्हाका हांवें मस्त पडत मलगड्यांक एक सांगचें आसा कालें म्हणून सांगल्यार प्राय उतरून वयतना आमी देवा लागीं संबंद चड सोडोवचो बरो दिसाक 2 या 3 फावटी मागणें केलें जाल्यार बसून तेर्स केलो जाल्यार तेर्स करतना भुरग्यां खातीर मागचें भुरग्यांक दुरसोवच्या बदलाक म्हज्या भुरग्याक बरी बूद दिव दी म्हणून तेर्स करचें आनी भक्तीपणान आसचें मागणें करचें आनी हें केलें जावन आमचो आनी देवाचो संबंद बरो केलो जाल्यार मस्त फावटी असलें डिप्रेशन आनी उरलेलें बगणाचेर आमकां हें करूं जाता सगळ्यांक जाता आनी मलगड्यांक प्रत्येक तरान जाता पूण थोडे फावटी काय जाता म्हळ्यार मलगड्यां विशेश तरेन डिप्रेशनाचें एक प्रॉब्लेम जे आसा म्हळ्यार कांय ना म्हजे वरें पुरो जालें हांव नाकात नाका म्हणल्यार बरी तशें बगचें हें आसा तसले संदर्भ एखाद्या वेळा येतात जाल्यार ते खातीर डिप्रेशन म्हणून समजून काण घेवन ताका मानसीक पिडेच्या दाखत्यारांक कन्सल्ट करून ताका ट्रिटमेंट करण्याची गरज पडटा देखून तें हें जालें सक्कड आसा भुरगीं पळयतात सक्कड आसा पूण एकसूरपण बघता निरासपण बघता जाल्यार ती एका तराची पिडेचें लक्षण म्हणून समजून काण घेवचें पूण आमच्या सदांच्या जिणेंत उरिल्ल्या कामां सांगता मागण्याचो हें असो बरो आसो जाल्यार ते मस्तपणे ह्या समस्यांचेर आमकां तांकां पर्याय जाता प्रत्येक जावन आमकां बोवार्थ आसूंक जाय देव मरी आमकां राखता पळयता म्हळ्यार बोवार्थ आसूंक जाय मागणें करूंक जाय आनी तें मागणें भक्तीपणान करूंक जाय आनी एक आतां घरा मस्त घरांनी तेर्स करिनात आतां आमगेर म्हजे पूत सोनू तेर्स करिनात नात्रां तेर्स करिनात म्हणून दुरसोवच्या बदलाक तांचो सगळ्यांचो तेर्स हांवेंच करियत तांचे खातीर हांवेंच मागयेत आनी म्हजो आनी तांचो मदलो संबंद हांवें बरो करूंक प्रयत्न करचे शिवाय आमी एक समजून काण घेवचें म्हळ्यार तांकां आमी बदलोवंक जायना तांकां परिगत तशी आसा पूण आमी ताका एडजस्ट जावन वयचें हांवें पळयलां मस्त कडेन मलगडी तांकां जाय जाल्यार बरें एडजस्ट जावन वयतात तांकां भुरग्यांक सांगता खेळटात भुरग्यांक एडजस्ट जावन वयतात आतां हांवें पळयलां कितले आतां वॉट्सॅपार कितलीं जाण वॉट्सॅपार ग्रुपार मलगडी आसात आतां वॉट्सॅपार चॅट करतात संदेश धाडटात आसा म्हळ्यार ताचे सांगात जिवन वता तशें प्रयत्न करचें बरें आनी मागण्याचो एक तो सांगात भोव गरजेचो आनी कोणाक साध्य जाता आनी इगर्ज लागीं आसा जाल्यार सदांच सकाळीं उठोवन चलोवन मिसा इगर्जेक वचून जाल्यार मिसाक वचोन ते न्हू इगर्जे जावन फाटीं आयलें जाल्यार वॉकिंगय जाता आनी मागणेय जाता कोणाक साध्य आसा फुरसत आसा आनी जाता जाल्यार तांणी तशें करचें बरें म्हळ्यार म्हाका फक्त देवा लागीं आमचो संबंद सोडोन आयिल्ले तितलो आमचे मतीची बगणां बरी जातात हे मालगड्यांनी प्रत्येक तरान उडास दवरचें हांव आतां धाकट्यार जावन सांगता हांव पाद्रांव न्ही पूण धाकट्यार जावन सांगता जाल्यार देवाचे मागण्याचो तो स्पिरीट कितें आसा मागण्याची कितें हें भलायकेक भोव बरें हें समजून काण घेवचें सगळ्यांनी आनी येद्दोळ करूंक ना जाल्यार नवें तें कोंताण फाल्यां जावन तेच करून सुरू करचें हाकाच पुराक जावन समचें जाल्यार आतां सवलत्यो मस्तू चडल्यात आतां हर एक घरांनी टीव्ही आसा आतां दनपरा उपरांत 3 वरार देवाच्या काकुळतीचो तेर्स येताच सांजेचें मागणें आसाच त्या 3 चॅनलांक घालून मालगड्यांनी तांतू पात घेतल्यार म्हाका दिसता आमची आत्मीक डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे मतीक समाधान देव म्हाका राखता म्हजो आनी देवाचो संबंद बरो आसा हें चिंता आमच्या मतींत येता आनी देव म्हाका सोडून घालचो ना हें चिंता आमच्या मतींत येताना भितरल्यान आमकां एक तराचें धैर्य येता बळ मेळटा देखून आनी एक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार दनपारा उपरांत प्रायवंतांनी न्हिदचें बोवड चूक कित्याक रातीक न्हीद पडना प्राय जाली म्हणटच न्हीद पडोवंक केल्लें
न्हीद उणी जावन येता कोणी जाणा. आनी ती दनपारां जेवल्या उपरांत न्हीद काडल्यार रातीक न्हीद येना. रातीक न्हीद येना देखून म्हजो अनुभवूय तोच आनी हांवें सांगचें तेंच दनपारां जेवल्या उपरांत न्हीद काडी नाकात कोंत काडून तेर्स करा TV चॅनलाचेर दैवीक काकुळतीचो तेर्स तांचो भाग घेया आनी दुसरे मिसां आनी असतात तांतूं भाग घेया त्या आराधना दाळा असतात, वय मिसां असतात. आराधना आनी असतात ते डिवायन वर्ड वय, वय, तांतूं वय. देवाचो उंच आसचें त्या चॅनल एडवर्टिजमेंटान कांय ना देखून हें आमी जर तर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची मोतीची भलायकी आनी आत्मीक ग्रेस्तकाय खंडिती वाडयत. सेल्ला तुमी कितें म्हणटात? म्हाका मोतीची भलायकी, ग्रेस्तकाय, मागणें एवढं तुमी सांगलें, मागीर देव आसा म्हण होय. कितें म्हणटात? हांवें म्हणचें तेंच म्हाका सगळ्यांक काम करचें पळयता आसतना हांव बसून खाता म्हणलें माना हांवें काम केलें आतां बसून घेता. बसून खाता देखून मागीर गेपचें म्हाका तुमचे इतल्याक उपगोण बघता ती काम करतात हांव बसून खाता म्हणलो एक मनोभाव मतींत येता. त्या टायमाचेर कोणकन घेवन तेर्स करचो नाजाल्यार पेपरां वाचचीं बायबल वाचचो आनी काकुटचो तेर्स आनी अशें करून मागीर TV पळोवची आनी टायमपास करचो. मागीर नात्रां आसात नात्रां उठूंक गेलें खेळचें. हय भोवशा आमी सभा संगतींत आनी मांडेक जोगत्या संगतीक पावल्या ते जावं आसा देव आसा मागणें आनी हे सगळे आत्मीक संगती आमी प्राय घेता आसतना आमकां मस्त कुमक करतात म्हणून वो असले ह्या संदर्भात मालगड्याचो दिवस आचरण करता. पापसेबण यांचा प्रामुख्याता दिल्या. पापसेबण सांगला एजिंग इज अ गिफ्ट ते एक देणे म्हणून आनी पापसेब म्हणटा आमचो तांचो ताळो आमी आयकचे म्हणून आनी तो म्हणटा ते जावन आसा ते एका संततींतल्यान आनी एका संततीक एक आंकडो म्हणून पापसेबण त्या दृश्टीन भोवशा पापसेबान मालगड्याचो दिवस आचरण करचे म्हणून एक व्रतो उद्देश दवरून आचरण सुरू केलां. ते जुलयाच्या 4थ्या हप्त्यांनी आसा. ह्या संदर्भी म्हणे डॉक्टर एडवर्ड तुम्ही खोलो संदेश दिवंक आसतात आमच्या मालगड्या मालगड्यांनी प्रत्येक जावन आपणाचे भलायकेचे समस्या कितें म्हण समजून काण घेवन आनी आपली भलायकी बऱ्या तरान सांबाळचें गरजेचें आनी मतीचें समाधान समचे खातीर हांवें वडोळ सांगलें बरेच देवा लागीं एक बरो संबंध दवरून काण घेवन म्हळ्यार मागणें आनी प्रकरण आपणाचे मुखले दीस चड नात गेल्ले दीस चड जाले आनी हें आसा म्हणलें तें समजून काण घेवन मुखले दीस बऱ्यान जिवंक प्रयत्न करचें मुखले दीस बऱ्यान जिवंक प्रयत्न करचें आनी कुटुंबांत प्रत्येक जावन संबंध बरो करूंक आमीच प्रयत्न करचें दुसऱ्यांक दूख सोंवचें उणें करचें दुसऱ्या विशयांत खबरो करचें उणें करून आमी जर आमीच सुदरलें जाल्यार आमीच बरें जालें जाल्यार सकट संवसार बरो जाता हें आमी समजून काण घेवचें हें म्हाका दिसता तें गरजेचें. अल्बर्ट मेस्त्री तुमी कितें म्हणटात? हांवें म्हणचें उतर प्राय देवाचें एक देणें तें आमी जोडून काण घेवचें म्हणलें हांव फात्याना. हें शर्त नासतना देवान आमकां उदारपणान एक दिवचें देणें आनी हें आमी स्विकार करीचे आनी देवान आमकां दिलां म्हूण सांगून आमी आमचो वेळ आनी पाड करचो न्ही. आमची दत्तान सांगल्या प्रमाणे भलायकी सांबाळीचे शिस्तेन रेग्रेन आमी जियेचे आनी घरांत आसल्या ल्हानांक एक आमी मार्गदर्शक जावन आमी जियेचे आमच्या थंय आसली मोलां पयलें आमच्या तावन ती उर्जीत जावन ल्हानांक ती पाशार जायची आनी त्या दाळा ल्हानांकी आमचे वयर मोग आनी अभिमान चडटा इतलें सांगचें. सेल्लाबाई तुमी कितें म्हणटा? कितें संदेश दिवंक आसता? जें चडतीक जिवन जालें आनीक आसचें उणें आनीक ह्या जिवनांतलें कितें गरजो करच्यो आसल्यो आमची जबाबदारी केल्या आनी मुखल्या जिवनाक तयारी करची म्हणून मुखल्या तयारी करची आमची जबाबदारी पडल्या मुखल्या आमच्या जिवनाक तयारी करची. मोगाच्या नैदोळ पर्यंत आमी मलगड्यांचें जिवीत उतरप्राय आमचे समस्ये कशें आमी उतरप्रायेर आमच्या आबव आनी व्हडली मांयक गौरव दिचे मान दिचे कशें आमीच उतरप्राय पावतना आमी कशें जियेचें म्हणून बरो संवाद हांगासर सरला. मस्त संगती तुमकां आज आमच्या सक्कड सेऱ्यांनी सांगल्यात. पयल्या सुवातेर हांगासर मानेस डॉक्टर एडवर्ड नजरेत तुमकां देव बरें करूं. हांगासर येवन तुमची मोगणां आनी थोडे सभा संगती आमचे लागीं वांटून घेतल्यात. तशेंच आल्बर्ट मेस्त्री आमचे लागीं आसा. तुमी आमकां मस्त संगती सांगल्यात. तुमकां देव बरें करूं आनी स्टेलाबाई तुमकांय मस्त देव बरें करूं. मोगाशेनो येदोळ पर्यंत आमी आमच्या कुटुंबांतच्या मालगड्यांक कसो मान गौरव दिवचे आनी आमच्या कुटुंबांत आमी मालगडी जाताना आमी कशें तें पावते परी जियेचें म्हणून आमी सभा संगती आयकल्यो. पापसेबसो संदेश वचचो आसा. पापसेबान सांगलें आसा उतर प्राय एक देणें
आणि मलगड्यांच्या ताळ्याक आमी कान दिचे आणि आमचे कुटुंबाची आब आणि व्हडली माई जावन आसात आमच्या पिळगेचे ह्या संततीचो एक आंकडो हो आंकडो चुकलो जाल्यार मातसो कस जाता म्हणून बाबसाहेबान सांगून भोवशा ह्याच उद्देशान जावंक पुरो हो मलगड्यांचो दिवस आचरण करचें बाबसाहेबान आमच्या सगळे नेमतीन घाला आनी आमी आचरण करता ह्या संदर्भी मोगाचे न्हू हांगासर कितें संदेश मेळ्ळा तो मलगड्यांनी तुमचो तो संदेश सारक्या रितीन घेवचो आनी तुमी प्रायेक पावतना कितें संगती हांगासर सांगल्यात त्यो पाळूंक प्रयत्न करचें आनी हांगासरच्या सर युवजन आनी कुटुंबांतले इतर आसात भुरगीं आसात सकडे आसात आमी एक संगती मोतीन दवरची पिकी कोली झडतना तरणी कोली आसताली खंय एक दीस आमकांय जावं पुरो युवजनांक की भुरग्यांकी एक दीस आमी प्रायस जातले हांव आमीय म्हातारे जातले हांव आनी तशेंच कितें माथ्याक वतलां तें पांयाक देंवतात त्या देखून कितें आमी बरें केलां तें आमकां बरें मेळटा जर आमच्या मलगड्यांक आमच्या आबा आनी व्हडली मांयक आमी बरें करून पळयना जाल्यार आमचीं भुरगीं आमकां तें पळोवन आमकां बरें करून पळयनात देखून आमच्या कुटुंबाच्या आबाक व्हडली मांयक मलगड्यांक मान दिवया आमी बरे मलगडे जावया आनी आमी आमचो भावार्थ तो मुंदरून व्हरया आनी निमाणें देव जावन आसा आमचो रस्त्यार आमकां सांबाळता पोसता त्या देवाचेर आमी भावार्थ दवरया त्या देवा लागीं आमी मागया आमच्या मलगड्यां खातीर आमी मागया तांकां मान दिवया अशें आमचे सगळे मलगड्यांचें जिवीत आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया तवळ आमचें क्रिस्त जिवीत अर्थाभरीत जातलें तवळ पापसभेच्या संदेशाकी एक अर्थ मेळटलो आनी आमी पापसभेन सांगलें पडलें बरें जातलें तुमकां सर्वांकी देव बरें